विसवा उपरांत परतून तुमकां येवकार। आतां पळोवया फुडल्यो खबरो। कोपाड्डे 70तल्या लोकांक फाटले 8-10 दीस जाले उदकाचो त्रास जाता। उदकाच्या त्रासाक विटून थळाव्यांनी शुक्रारा सहाय्यक अभियंत्याक वाळपय घेराव घालो। RDX गोवा खातीर कोपाड्डेच्यान निलेश परवार। फुल टँक झाले न्हू आमची टँक किती लिटरची कोपाडे बांधले ती 150 घेऊया 150 ची शुअर सारखी तुका खबर नाही टाकी केन्ना बांधले तुका हां मा खबर ना हां मागीर 8 वर्सां कितें झाले आणि त्यांना ते दिसता ते तेका तुम्ही विचारले तू प्रत्येकाक बाबा पाणी पावता कारण पोपाक ऑपरेट करपाक टायमिंग कोण दिला हे पळयता 8-10 दिस सगळ्यांका व्यवस्थित तो टायमिंग करिना वन सोडून वयता तुम्ही सांगा 8-15 दिस सगळ्यांका उदक पडटा जाय व्यवस्थित मेळता जाय काय प्रॉब्लेम नसता आता 8-10 दिस प्रॉब्लेम 8-10 दीस नो हे म्हळ्यार चालू येऊन ना कितें सांग तो प्रत्येक फावट कितें सांगता वाल जोडलो गेलो उदक पावणा एक वरान टाकी खाली कित्याक खाली आता खबर आहा ऑपरेट करिना प्रत्येक लायनीक ऑपरेट करपाक वाल आसा न्ही तो वाल ऑपरेट करूंक ना कोणी काम करपाक येते आमी करपाक का तेणी करपाक एके सायडीन समज वाल बोललो जाल्यार टाकी खाली जाली मागीर दुसऱ्या सायडीन कोणाक कशें पाणी दितलो एके सायडीन पाणी खाली जाता को 1.5 वरां भितर टाकी खाली जाता न्हू सांगला न्हू कितें आसा ते पळय आता काम पळय 2 दिसांनी मला आज कशें आता टाकी वयर आसा सगळ्या लोकांक उदक मेळटा वयर जी आसा वयर जी आसा न्हू तेंका कितें जाता उदक मेळना धांवान सकयल येता तेका थंय मदीं कितें तरी हें आसा न्ही वाल बी आसा करूंक जाय तेका आसा काय खबर ना ते टाकी प्रोविजन ना तशें ते ऑपरेटर काम कांयच नाका बरोबर न्ही जाल्यार टँकर येयल्या उपरांत बाबा लोकांक सांगूंक जाय टँकर येयला कोण येयला थंय तुमी सांगता न्ही आनी उदक कित्याक चोरपाक टँकर सांगा एका लोकांक तेका सांगलें तूं वच म्हणा टँकर घेवन कित्याक हांगा कोण ना कोणाक सांगना तशें जायना ते तुम्ही म्हणटा कशें जायना तुमी सांगा कोणी ऑपरेटर दिवता ते आसलो नाही काय येतो ना एक 5-10 मिनिटं फाटी पडटा काय नाही ओके नारायण दोरा तो ऑपरेट तुमकां हे दिता सामकें उदक पडटा म्हणून दिता कोणी म्हणजे चेक कर म्हाका 12 कितें उदक सोडटा तो रातचे 12 आमकां 12 मेन मुद्दो म्हटल्यार आमचो कितें जालो उदकाचो आसलो पण आमी उदका लागून आमी एक तेका लागून एक मेळो घेवन आमी लोकांक घेवन येयल्ले की 1 म्हयनो जालो उदक ना म्हणून आमी पयलीं ऑपरेटराक सांगलें ऑपरेटर म्हणटा सायबाक विचार पूण आमी सायबा फुड्यान येयले सायबान म्हटल्यार उदक आमकां सोडपाक पयलीं लायन एअर वॉल ओडटा आनी कितें जाता आनी कितें मिस्टेकी सांगलें न्ही सो आतां कितें जाला की ऑपरेटर सांगता की आपूण उदक ना म्हणून आमी उदक सोडना टाकयेक उदक पडना आपूण खंयचें सोडचें ऑपरेटर मेन पूण तेन्ना सायबाक सांगलें सायबान सांगलां की आतां उदक तुमकां हे फुडें पावयतलें पण सायबा आमी 4-5 क्वेश्चन विचारले तेन्ना क्वेश्चन तेणी विचारले तेणी मातशें तेजी आन्सर तेणी चेंज केलें की ना आमी उदक जाय ती किचन हें करता पण आमी ते काय जेन्युइन प्रॉब्लम आसलो तो ऑपरेटराचो तेका सांगला ऑपरेटर बाबा उदक सोडिना तेका ते तुमी पळया न्ही तो म्हणटा उदक सोडिना ते आमी उदक सोडना म्हणून ते सोडना तो सांगता पण तेजो तें आन्सर न्ही आनी तेका जे इतलें विचारलां की आमकां उदक केन्ना पावतलें तो म्हणटा तुमकां ह्याच 8 दिसांक प्रॉब्लम जाला हांवें सांगला 1 म्हयनो प्रॉब्लम जाला पण तेणें तेजेर आन्सर सारकें दिवंक ना जे म्हणटा कितें आपूण हेज्या फुडें जे उदक जे येतलें ते ह्या 2 दिसान आपूण सॉल्व करून दिता कित्याक तेका वाल कितें तरी बसयता आनी करून सॉल्व करून दिता म्हणून सांगला न्यू साहेब जाला तांकां पयलीं कितें खबर ना तेंच्या कडेन फूल डेटा बीन कितें नासलो सो आमी बीन आमकां बीन कळ्ळें आमी बीन मातशें वगीर रावले आनी 2 दिसान आमचो तेंच्यानी प्रॉब्लम सॉल्व करता म्हणून पूण आमकां उदकाचो व्हडलोसो प्रॉब्लम जालो एक म्हयनो प्रॉब्लम जालो चडशा लोकांक आनी लोकांक मागीर नाका त्या टायमाचेर उदक येवपाक लागलें मागीर सगळ्या लोकांक आतां विहिरीचें पाणी आमचें बरें नासलें ते थोडे लोक विहिरीचें पाणी पिवपाकूय भिया आसले आनी टँकर येता ते आमचे ऑपरेटर आमकां सांगा नासले अशें कितें खुबशे क्वेश्चन आसले आमचे कडेन 1-2 वर्साचे क्वेश्चन पेंडींग आसले थोडे आमकां हे करपाक जाय हे लॉकडावनाक उदक ब्लॉक जाता आनी तेच्यासाठी आमी ऑलरेडी आज कॉन्ट्रॅक्टर आपयला आनी आज फाल्यां करून कामय जातलें आमचें आनी तांकां उदक दितलें आमकां स्टाफ थोडो कमी पडटा आनी ते ऑलरेडी आमी वयर सांगला आमकां स्टाफ कमी जाता हे जाता म्हणून तेंच्यांनी आमकां देता म्हणून सांगला ते जाता आनी सद्या आतां सगळे कडेन उदकाचें शॉर्टेज आसा कित्याक ओपन वेळार ट्यूब वेळाचें उदक कमी जाता आनी ताका लागून आमकां दाबोस प्लांटाचेर रोड येता आनी दाबोस प्लांट आमी केलो तेन्ना जुनो प्लांट आसा तो 25 वर्सां जुनो आसा तेजी कॅपेसिटी कमी जाल्या पंपींग 5 MD आसा ती 4 MD जाता इवन 10 MD आसा तो पंप ताका 10 वर्सां जाता आनी हे जुने जाल्ल्या प्रमाणे आनी पयलींच्यो टाकयो बी आसा त्यो 25 वर्सां पयलीं बांदल्यो आसा टाकयो पायपलायन त्यो आमकां थोड्यो रिप्लेस करपाक जाय एट ए टायम आमकां जायना त्यो पण थोड्यो आमी रिप्लेस करता